कितें जालें? ही सगळी एक व्हॉट्सॲप ग्रुप आसलो. व्हॉट्सॲप ग्रुपान तेंच्यांनी एक फेक न्यूज धाडटाले. तेन्ना हांवें कमेंट मारलो, अरे तुमी खंयसून ही फेक न्यूज धाडटा, सोर्स कितें आहा. आनी मागीर थंयसून स्टार्ट जालें. तेंच्यांनी पयलीं गाळये मारले, मागीर हांवें तेंकां वयर सकयल कितें उलयलो. मागीर थंयसून ते फोन मारूंक लागले सद्दां रातचे, धमकीचे कॉल्स. तुका घरान येवन मारतलो, घरान येवन चिडतलो, हें तें. म्हटलें तशें जाल्यार मेळया म्हटलें एक दीस. आनी ते मागीर म्हाजी इन्फॉर्मेशन खंयसून काडलें खबर ना, आनी ते डायरेक्ट कॉलेजीन येयले सोदीत म्हाका मारपाक. एक्चुअली हांव टेस्ट बरोवन भायर सरतालो आनी इतल्यान 2 जाण भुरगे येयले आनी धांवन म्हाका आपोवपाक लागले, भायर यो म्हण तुका दाखयता. इतल्यान हांव सकयल देंवता म्हटल्यार तेंच्यांनी 2 जाण एकटो धांवत येयलो आनी मारपाक लागलो म्हाका. तितल्यान ताका सांबाळटा म्हटल्यार दुसरो चेडो येयलो आनी रॉड काडून हातीर फाटीर खंय मारपाक लागलो. आनी तितल्यान तिसरो भुरगो येयलो. तिसरो भुरगो येतकूच खोटे बिटे मारूंक लागलो छातीर बितीर. आनी तितल्यान आमचे फॅकल्टीज बी येयले आनी कंट्रोल केलं. आनी मागीर थंयसून आमी पुलीस स्टेशनार येयले. आमचे कॉलेजीचे न्हू ते भुरगे सांकवाळाचे. ते कॉलेजीन घुसून मारला तुका? कॉलेजीन घुसून येवन मारला. नांवां कितें खबर आहा? एकट्याचें नांव दिप्तेश, दुसऱ्याचें नांव साहिल आनी तिसऱ्याचें नांव आयुश.